सांगतलीं आनी आयकतलीं सत्राय करया. ल्हान एक संदेश. सांगतलीं आनी आयकतलीं सत्राय करया. ना तर सोडोम आनी गोमोराक मेळची काकळूत आमकां मेळची ना. इतलेंच. देखून सांगतल्यांनी सत्राय करी जाय, आयकतल्यांनी सत्राय करी जाय. आज हो नियाळ करतना तुमचे प्रासड म्हाका भिरांत दिसली. हांवें जायतें उलयलां. फाटल्या एक थोड्या वर्सां जावन सुमार उलयलां हांव. देखून आज हांवें म्हाकाच परत एक पोटी जागोवचें. म्हाका एका तराची एक कावजेनिसी जाली, भिरांतशी भोगली. इतलें उलयलां आनी हांवूच तें पाळिना जायन जाल्यार. देखून त्या खातीर सांगतलीं आनी आयकतलीं दोगांय सत्राय करया. एक बापोय ताच्या चिरक्याक हाताक धरून चलते आसा. तें ताणें इलेक्ट्रॉनीक मिडियान तें एक ल्हानशें ताणें डॉक्युमेंटरी भाशेन पब्लीश केलें. म्हाका बरें दिसलें तें पळयतना. पावस येवन माती माती पुरो आसा त्या वाटेर आनी बापोय चलतना बापायचीं मेटां त्या मातयेंत रोमोवन आसात, म्हळ्यार केद आसा, किरेंची म्हणटा आमी. आनी बापायचीं मेटां करेक्ट पडटात तातूंत. आनी हाताक धरून मागीर इल्ल्या वेळान चिरको तितकेशे फाटीं उरलो. पयलें सांगत आसलें हाताक धरून, चिरको तितके फाटीं उरलो. आनी बापोय पुताक सांगते आसा, पुता सत्राय कर, निसरता. आनी पूत म्हणटा बापायक, बाबा कांय कंत करनाका, हांव तुज्याच पांयांत म्हजी मेटां दवरून येते आसा. ल्हानशें उतर तें, पूण तातूंत जायत्यो संगती आसात. डाडा तूं कंत करनाका, हांव तुज्याच पांयांत मेटां दवरून येते आसा. हें सारकें मोगाचें न्हू. हें सारकें. कित्याक म्हळ्यार बापायन केल्लेंच पूती करता. आवयक आनी बापायक भुरगीं पळयतात. देखून सांगतल्यांनी आनी आयकतल्यांनी दोगांयनी सत्राय करीचें पडटा. जून आनी जुलय म्हयनो बोटी दर्यान देंवोंक नात. पुरा एंकर घालून तडीर बांदून दवरले आसतात. कित्याक म्हळ्यार मासलेन तांतयां दवरचो, पिलां काडचो वेळ. कोणीय जर तर सांगलें आयकनासतना वचून बुडात जाल्यार इन्शुरन्स मेळना. देखून आयकचें पडटा. रोडार जावचीं जायतीं एक्सिडेंटां सांगलें नियमा प्रमाणे चलनांतल्या वरवीं म्हणलें सत कोणेंच विसरूंक जायना. खंयचेंय एक बिजनेस, खंयचो एक वयवाट जर तर कांय चुकता पडटा जाल्यार आमी गुंडाये घेता आसतना आमकां कळून येता कितेंगी एक तयाराय केल्ली, ह्या कोणें सांगलें मार्गदर्शन घेवंक ना जावंक पुरो म्हूण सांगून. आनी आज जेजू धाडटा आसतना मोगाचेनो थंयसर दोन हंताचेर हो नियाळ आसा. पयल्या भागांत जेजू धाडटना धाडिल्ल्यांनी कितें करी जाय म्हूण सांगता, आनी दुसऱ्या भागांत धाडलेल्या मनशांनी सांगलें आयकतल्यांनी कितें करी जाय म्हणून स्पश्ट उतरांनी थंयसर. देखून दोन भागांत आमी मुठव्यान पळोवया जेजू कितें सांगते आसा. पयलो शब्द थंयसर जेजू म्हणटा, अन्य जातीच्या लोकांच्या शहरांक वरच्या वाटेक वचनाकात. पवित्र बरयणार एकलो म्हणटा ताचो अर्थ खंय, तुज्यो वाटो, तूं आतां वेते आसाय, तुज्यो वाटो अन्य जावच्यो नाका. म्हळ्यार तुजी वाट चुकची नाका. सारकें मोगाचें न्हू. आमचीच वाट चुकली जाल्यार जेजून सांगलें उतरां थंयसर, कुर्ड्यान कुर्ड्याक वाट व्हरूंक जाता गे, दोगी जाण पोंदान पडटले. मुखार जेजू म्हणटा, चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या मोदें वसा, पूण तुजी वाट चुकची नाका. परत तूं तांकां बूज सांगोंक वेताय, पूण तुजी वाट चुकची नाका. गंभीरायेन काण घेवंक जाय ह्यो संगती. पिडेस्तांक गूण करा म्हणालो जेजू, लोकांक परतून पिडेस्त करिनाकात.
थोडे फावटी आमी हेरांक पिडेस्त करता आमी इरिटेशन करन तांकां किरी किरी कर मस्त जाणां पिडेस्त जाल्यान दुसऱ्या उर्वीस जेजून म्हळां पिडेस्तांक गूण करा कित्याक म्हळ्यार तांकां इल्लें समाधान इल्ली तृप्ती तांकां इल्लें बरेंपण करा तांकां परत सडीत पिडेस्त करिनाकात मेल्ल्यांक जीव दिया असो अर्थ आनी एका रितीन पळयल्यार जीव आसल्यांक मारिनाकात जीव आसल्यांक मारचे न्हय आमी तांकां जुत्तू दवरया कांय लोक मोर्ते आसा ताका इल्लो जीव दिवंक पळय कोडकारांक नितळ करा तूं मेळो जायनाका भारी विशेष मोगाचें न्हू हें जेजून सांगल्या उतरांचो गुंडायन आमी पळयल्या तूं मेळो या मेळी जायनाका देंवसार धांवडाया तूं देंवसार जायनाका देंवसार धांवडाया देखून हांगा देंवसार म्हणटा आसतना एक स्पश्ट उडास दवरूंक जाय हाच्या आदीं हांवें उल्लेख केला देंवसाराक मुळाव्या भाशेंत डायाबोलोस म्हूण नांव दिलां डायाबोलोस म्हळ्यार वन हू कट्स इन बिटवीन मोदें कातरन दोन वांटे करचो खंयच्याच रितीनी आमी वांटे फांटे करूंक नजो मोगाच्या न्हू देखून तूं देंवसार जायनाका जर तर थंय देंवसार आसा जाल्यार ते देंवसारांक धांवडाय थंयसर एकवट माया मोग हाड आनी आमीच जर तर मुखेली वडिलां शिकयतलीं मनशां जर तर देंवसार जाल्या जाल्यार आमीच वांटे फांटे केले जाल्यार आनी मुखार कितें म्हणटा पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां पुंक्याक दिया पयशांची आशा करिनाकात पयशे पाड न्ही मोगाच्या न्हू पयशे बिलकूल पाड न्ही पयशे जाय पूण पयशांचो मोगच सर्व पातकाचें मूळ म्हूण सांगून जाकोबाच्या पत्रांत स्वस्त सांगलां देखून जेजू जागयता ताणें धाडिल्ल्या मनशांक पयशांची आशा एक बागा करनाका पर अशें उलयतना एकलो म्हणालो आशा करची गरज ना म्हणटा तो जर तर तुज्या नशिबांत आसा जाल्यार म्हाका आयकून बरें खुशी जाली ती तुज्या जर तर नशिबांत आसा जाल्यार नाका म्हूण सांगून तुवें कोट घाल्यार कोटयेक लागून फाटी येता खंय हें सत्य आनी जें कितें तुज्या नशिबांत ना तुवें तकली सकला पांय वर कर कोणाचे पांय ओडून कोणाच्या आड पांय दिवन कितें केल्यार तुका खावंक मेळना म्हाकाय मेळना येवचें जर तर आसा देवाक गुत्तून दिजें म्हणून देखून आशा करचीच गरज ना नाका म्हूण कोट घाल्यार कोटयेक लागून फाटी येता कसली एक मालगड्यांची सांगणी ताची न्हय तें जानवाय मालगड्यांची जानवाय मालगड्यांच्या जानवायान मस्त संगत्यो आसात मुखार म्हणटा वस्तूंची आशा नाका बॅग नाका तुका पयशे नाकात वानो नाकात तुजी भद्रती सोम्याचेर दवर आमी सगळ्यांनी आमची भद्रती सोम्याचेर दवरूंक जाय आनी मुखार दुसऱ्या भागाक येतना आयकतल्यांनी कितें करी जाय हें पुरा सांगतल्यांक हें आनी सांगतली आमी पुरा हांगा आसची वडिलां पुरा सांगतली आमी म्हणना भुरग्यांक तशें करनाका पुता अशें करनाका त्या वाटेन वच ह्या वाटेन वच पुरा आमी सांगतलींच आमी जावं दी पुरो टिचरां आमी आवय बापूय ह्या धार्मिकां याजक मागीर वाड्यान गुरकार प्रतिनिधी आमी पुरा सांगतलीं मनशां पयल्या भागांत दुसऱ्या भागांत आमींत आयकतलीं जावंक साध्य आसा आनी आमचें आयकतलीं कितें म्हणटा जेजू जर तर तुवें सांगलें कोणी तें आयकना जाल्यार तूं तकली पाड करिनाका तुजें समाधान तूं कांता सोदिनें तूं कित्याक तकली पिशी करताय सांगचें तुजें काम तूं तें कर आनी सांगलें आयकोना म्हणून कित्याक तकली पिशी करताय कित्याक समाधान पाड करताय जायतीं पिडे आसता जाल्यार हांवें सांगलें तीं आयकनात जायतीं रडते आसात कित्याक रडताय तुजें समाधान तुजे कडेन तासो दी कित्याक म्हळ्यार तांकां देव पळयता थंयसर चेतावणी दिल्या जर तर तुवें सांगलें आयकनात सोदोम आनी गोमोराक मेळली ती काकळुती तांकां मेळची ना आनी सोदोम आनी गोमोराचो कित्याक उल्लेख केला मोगाच्यानो कित्याक उल्लेख केला उत्पत्ती ग्रंथांत 19वो अध्याय ताच्या प्रास पयलें वाचतना आमकां कळटा सोदोम आनी गोमोराचो लोक कोटो जाल्लो लोतान तांकां सांगलें आयकोनात ते तेग जाण देवाचे मनीस आयिल्ले तांणी सांगलें आयकोंक नात देखून कितें जालें निमाणे लोताची पतीनी आयकोंक ना कितें जालें आमकां कळीत आसा पूण जेजू म्हणटा आज त्या लोकांक म्हणी काकळूत मेळात कित्याक तांकां व्हडलें आयकोंक मेळना जावंक पुरो पूण
पूण तुमकां जायतें मेळ्ळां, तुमकां आनी म्हाका. तुमकां म्हणटना तुमी मात न्हय, हांवें तसोच. कितली तरबेती म्हाका मेळ्ळी, कितली जानवाय देवान म्हाका दिली, विविध मनशां मरेफात. कितले शर्माव, कितल्यो रेतिऱ्यो हांवें आयकल्यो. जर तर आमची जिणयेन कांय इल्लेशें बरेंपण जायना जाल्यार, आमी सुमयाच्या उतरां प्रमाणें चलना जाल्यार, सोदोमाक आनी गोमोराक मेळिल्ली काकुळुती आमकां मेळची ना. आनी मुखार मोगाच्यानो जाकोब एक सत्राय दिता आमकां सगळ्यांक. जाकोबाचो 3रो अध्याय ओळ 1. जाकोबाचें पत्र, इंग्लिशांत लेटर ऑफ जेम्स, इंग्लिशांत जाकोब, 3रो अध्याय ओळ 1 कितें म्हणटा? तुमचे पैकी सबारांनी शिक्षक जावंक आशेवचें नाका. म्हळ्यार तुमचे पैकी जायत्यांनी हेरांक बुधबाळ सांगचें आशेवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार हेरांक बुधबाळ सांगतल्यांची आनी सांगल्यांची कठिनायेन जडती जातली. गंभीर विशय. देखून आमी सांगतना आमची जिणी, आमचें जिवीत बरें जायसय म्हणलें. देखून सांगतल्यांनी आनी आयकतल्यांनी दोगांय जाणांनी मोगाच्यानो हाका गमान दिवंक जाय. नाजाल्यार म्हाका आनी तुका सोदोमाक आनी गोमोराक मेळिल्ली ती काकुळूत मेळची ना जाल्यार आमची गत कितें जातली? एक घडीभर आमी मावून रावया मोगाच्यानो. थोड्या संदर्भांनी आमी सांगतलीं जाता, थोड्या संदर्भांनी आमीच आयकत.